काल इकरांक सुमार आमच्या घरार आमचोच आमो उमटून पडलो रे आणि सगळ्या घरान नळ्याने पावसूय पडटलो जाय तो आणि घरान सगळें उदक भरलें घरांतल्यो वस्तू सगळ्यो पिड्ड्यार जाल्यो आणि नळे फुटले पत्रे फुटली पावस चड पडलो वाऱ्या हे वादळ खंय जालें आणि उमळ जावन आमो उमटून पडलो आतां पळय नळे फुटल्यात पत्रे फुटल्यात माशे मोडल्यात जनेलां मोडलीं आणि हळडून हे पत्रे फुटल्यात तुमकां तुमचो अदमास कितलो लॉस आसतलो? अदमास आतां सादारण 2 लाख तरी जातले आमी जाले तेन्ना हांव एकटोच आसलो घरान ओके. आनी मागीर हाका फोन केलो शेतान गेल्लो मागीर एकट्या मनशाक धाडलो ताका आपोवपाक कोण फायर ब्रिगेड बीन कोण येयले? फायर ब्रिगेडाक मागीर फोन मारलो फायर ब्रिगेड आयले 12:30 ओके. हो इन्सिडंट कितल्यांक जालो? हंगच्यान 11:15 सवा 11 सुमार सुभाष राजधानी सगळे मनशां आपले हाडले कट करपाक मातशें तेंच्यांनी हेल्प केलो आमकां आनी फायर ब्रिगेडान खूब हेल्प केलो आनी लायट ना कारणान आमी मागीर जनरेटर लावन आमी सगळें कट करून आमचें सगळें घराचें तूं सगळें खंय आसलो इन्सिडंट जाला तेन्ना? हांव मातसो घरांतलो भायर आसलो शेतान आमचें काम चलतालें सो आई आनी हांव शेतान आसलो पप्पा एकटोच घरान आसलो सो पप्पान एक धांव घेवन एक नेबराक तेणें सांगलें तो म्हाका सकयल सांगपाक गेलो मागीर थंयसान मागीर आमी बेगीन बेगीन घरा धांव घेतली आनी सोमतेच मागीर एका म्हाका कॉल करून सगळें हें आमचें निभयलें.